ऑगस्ट ते आता मेरेन 15 पेशंट स्वायन फ्लू पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. तिगांक मरण आयला जाल्यार बाकीच्यांक ट्रिटमेंटा उपरांत घरा धाडल्यात. तशेंच इवन गोंया राज्यांत आमकां ह्या वर्सा 15 केसीस मेळ्ळ्या आनी 15 केसींतले आमकां फक्त मार्चान एक केस मेळ्ळी आनी फाटल्या 2 म्हयन्यां भितर किंवा सप्टेंबरा पासून आमकां ह्यो बाकीच्यो 14 केसीस मेळ्ळ्या. ह्या 14 केसींतले 3 जाण पेशंट आमचे दगावले किंवा डेथ जाले. ह्या दोगां भितरले जे पयले तिगां भितरले 2 जाण जे आशिल्ले पयलीं तांकां कसले हार्टाचे प्रॉब्लम आशिल्ले त्या खातीर ते जेन्ना स्वायन फ्लू जालें तेन्ना ते फास्ट कॉम्प्लिकेशनान गेले त्या खातीर तेंचे डेथ जाले. जी तिसरी केस जाली ती यंग केस आशिल्ली आनी ताका आनी कसलेच दुयेंस नाशिल्ली. सगळ्या सरकारी हेल्थ सेंटरांनी हॉस्पिटलांनी स्वायन फ्लू खातीर यंत्रणा तयार आसा, वखदां सुविधा आसा. ह्या दुयेंसा खातीर जी नेमकी वखदां आसा ताका आमी एंटीवायरल म्हणटा पळय ही वखदां आमच्या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या हॉस्पिटलांनी अवेलेबल आसा. दुसरें म्हणल्यार टेस्टिंग फॅसिलिटी. हे टेस्ट गोंयांत सद्या टेस्ट करना. सो आमी सॅम्पल जे घेता आनी कर्नाटकाक मणिपाल सेंटर फॉर वायरल रिसर्च म्हणून जी लॅब आसा थंय धाडटा आमी आनी टेस्ट करून घेता. टेस्ट एकदां सॅम्पल हांगांतल्यान धाडला म्हणल्यार चडांत चड 2 दीस लागता आनी ही टेस्टिंग फॅसिलिटी आसा ती आमी प्रायवेट हॉस्पिटलाक सुद्दां दिता. आतां ही टेस्टिंग फॅसिलिटी खंय खंय अवेलेबल आसा की दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आसा अवेलेबल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी अवेलेबल आसा, गोवा मेडिकल कॉलेजीन अवेलेबल आसा. सो ह्या सगळ्या प्लेसी वयल्यान जेन्ना पेशंट एडमीट जाता तेन्ना हांगासल्यानूय सॅम्पल येता आमकां आनी प्रायवेट हॉस्पिटल जे लागीं आसा पळय न्हू ते तांचे कडल्यान फॅसिलिटीज घेवन ते सॅम्पल आमच्या थ्रू धाडटा आनी टेस्ट करता. चड जोर आयल्यार सोमतेच दोतोराक दाखयात. ह्या खातीर सगळ्यांनी काळजी घेवची की जेन्ना जेन्ना तुमकां हे स्वायन फ्लू जे म्हणटात किंवा आमी H1N1 म्हणटा ताजे लक्षणां दिसता पळय न्हू तेन्ना तेन्ना तुमी लागींच्या डॉक्टरा कडेन वचून मेळचें. गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट आसूं पूण डॉक्टराचो सल्ला घेवन ट्रिटमेंट घेवचो. आपूण जावन वखदां करपाची गरज ना. आनी हितून कशें आसा की 3 तरेचे दुयेंस आसा. एक तर खूब कमी प्रमाणान तुका जोर येतलो, दुसरें म्हटल्यार तुका मातसो चड जोर आसतलो 101च्या वयर बीन जोर येतलो आनी तिसरें म्हटल्यार तुका सामकें कॉम्प्लिकेशन जातलें की तुका सामकें खूब खरस मारपाक लागतली किंवा जोर इसपा भायर येतलो सामको की तुका त्रास जातले. सो ही लक्षणां याद दवरपाची की जेन्ना तुका चड जोर येता आनी तुका जेन्ना कॉम्प्लिकेशन कसली जाता पूण तेन्ना ताबडतोब डॉक्टरा कडेन वचून सल्ला घेवपाक. कित्याक जितलो त्रास जातले किंवा जितले कॉम्प्लिकेशन वाडटले आनी जितलो तूं वेळ घालतलो पळय न्हू हॉस्पिटलान वचपाक तितले तुगेले तुका आमी म्हणटा ताका ARDS रेस्पिरेटरी फेलियर जे म्हणटा पळय ते जावपाचे चान्सीस आसता. आतां सादारणपणे लक्षणां जर म्हटलें जाल्यार कितें आसता की शिको येवपाक लागता, जोर येवपाक लागता, ताळो जड जाता किंवा ताळो दुखता आनी थोड्यांक इवन उलटी आनी उलटी येयल्या भशेन जे नॉझिया म्हणटा आमी तशें जावपाक लागता. सगळें आंग खोडपाक लागता आनी जर कॉम्प्लिकेशन जाल्यार ताका खरस मारता, तेगेलो प्रेशर डावन जावपाक शकता, तो सामको कॉमन जशें वयता तसो वचपाक शकता. सो ही सगळी कॉम्प्लिकेशन जावपाची शक्यता आसता. सो ताबडतोब वचून तुमी अशें केन्ना आसता तेन्ना डॉक्टराचो सल्ला घेवचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.